Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. शेय मेळावलेच्या लोकांक मुख्यमंत्र्यांनी प्रेझेंटेशन दाखोवन इशू निस्तारपाचो यत्न केलो, मात मेळावलेकार सातिस्वेत दिसना. तांकां जमनीचो मालकी हक्क जाय. जमीन IITक सोडपाची तयारी ना. सीएमान आपली बाजू सगळी आमकां पटोवन दिवपाची हे केले. आमच्यो कितें आहा त्यो बाजू आमी मांडलेल्यो आसा. म्हणून सीएम जे कितें उलयला तेजेर आमची मान्यता ना. आनी सीएमाक सरळ सांगलेले की आमचो जागो जो आसा तो आमच्या नावार लावन दी पयली. लिबरेट जाले, सगळे जाले, अजून पर्यंत आमकां कांयच दिवंक ना. आनी सरळ एकूच मुद्दो मांडलेलो की जागो आसा पळय पुराय 70चो आयज इश्यू जावन आसा. मेळावली खातीर रेज जाला की बाबा आमचो जागो आमच्या नावार लावन दियात न्हू. तो म्हणटा ना तुमकां काडून आनी खंय लोकेट करता. हांवें म्हटलें कित्या खातीर? आमी सगळ्यांनी होच प्रश्न केला कित्या खातीर? आता ते म्हणटा कितें रिप्लेसमेंट. हय, जो म्हण कोणाचो एक 4 एकर 5 एकर जागो तेका रिप्लेसमेंट दुसऱ्या जाग्यार दितलो. तो रिप्लेसमेंटाची झाडां आसा ती व्हरोन ती उत्पन्न केल्ली थंय लायतलो काय जागो तेका बेश्टो पडूंक दितलो? म्हणजे तांकां खबर आसा एक झाड लावन ते मोठे जाता आनी तेजी उत्पन्न घेता म्हणसर कितली वर्सां लागता ती. तूं तो सीएमाक हांव सांगता तूं आमचे मेळावलीन यो मिटींग घेवया, कोणाचे कितें आसा थंयच उलोवया. हांगासर आमी परत कोणी आमकां गव्हर्नमेंट सांगता तो सगळ्या आख्या विलेजीक त्रास बरो जातले म्हणून. क्राउड हँडल करपाक कॅपॅसिटी हेंची कित्याक ना? तुमी क्राउडाक गेले लोकांकडे कितें आहा ते पयलीं बाजू विचारून घेवपाक येवं ना थंय. पूण मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक प्रकल्पाचे महत्व खबर ना. प्रकल्प जातलोच. जांच्या नांवार जमीन आसा तांकां दुसरे कडेन तितलीच जमीन मेळटली. चडशी जमीन सरकारी. इट इज. आणि शेवटी मिटींग कन्क्लूड करता आसतना म्हणजे तांच्यांनी जरी कितें सांगलें भायर वचून प्रेसाक कन्क्लूड करता आसतना सरकारान डायरेक्टली तांच्या समोर ऑप्शन दवरल्या. तुमच्यांतली 4 जाणांची कमिटी काडची. जी 4 जाणांची कमिटी कलेक्टर आनी सरकार हांव आसत किंवा आमचो मंत्री आसत हांच्या बरोबर डायरेक्टली उलयतले. भायर उलोवपाची गरज ना. आमी ऑप्शन ओपन दवरला की त्या 4 जाणांनी रिप्रेझेंट करचें की तांच्या म्हणणे गांवा बरोबर मिटींग. आमी तांकां सांगलें आमकां विशय सोडोवपाचो आसा, आमकां विशय मिक्स करपाचो ना. त्यात तुमचे सगळ्यांचे विशय ओके तुम्ही 4 जाणांनी जे आसा हे कोणी तरी पंचायत बॉडी घेवन नाजाल्यार पंचायत बॉडी घेयन आसत जाल्यार तेंच्यांनी मांडचे. बट तुम्ही कलेक्टरा कडेन तुम्ही विदीन 4 डेज ह्या जागेचे डॉक्युमेंट कितें ते दियात. आमी उलयता आनी तुमी 4 जाणांनी आमचे कडेन कम्युनिकेशन चालू दवरचें. तुमचे सगळे विशय रिलेटेड टू डॅट लँड अदरवायज मेळवले गांवांतल्या रिलेटेड अदर लँड हे विशय जे आसा हे सगळे विशय सोडोवपाची जबाबदारी आमी दोगांयनी घेतल्या. आणि बींग अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव परत सांगता म्हणजे IIT हो मुळात प्रोजेक्ट जो आसा हो आमकां मेळवले गांवांत पळयले ग्रामपंचायतीत जातलो. आणि ताका लागून विशेष करून जे सहकार्य आमच्या आरोग्य मंत्र्यांचें आसा आमकां बाकी सगळ्यांचें थंयसर सहकार्य आसा त्याय लोकांनी सहकार्य करचें. आनी व्हडलो प्रायवेट प्रोजेक्ट कारण तांकां ताचो इम्पॉर्टन्स आतां कळना. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत ताचो इम्पॉर्टन्स तांच्या लक्षांत येतलो. आमी त्या 13 जाणांक खंय भायर उडयना. आमी त्या 13 जाणांक ओके तेंचो कितें ना कितें तरी सपोज थंयसर चुकून काजी आसातूय बी तेंच्यो आमी ना म्हणूंक ना. परत सांगता आसातूय बी बट तेंचोय विचार कितें करपाक जाय जाल्यारूय सरकार करता. तुम्ही ऑप्शन तांकां सांगता म्हळ्यार की वॉट आर द ऑप्शन्स यू आर लुकिंग एट. तांकां सांगला तेंच्यांनी कितें तरी ऑर्डरी आहा म्हणटा त्यो जर ऑर्डरी दिल्यो आनी त्या ऑर्डर जर फाल्यां सांगता तेजी 5,000 लँड आहा आमी रिप्लेसमेंट 5,000 लँड तेच्या नांवार करता. सांगला आमी तांकां कितें तें आमी सांगला IITक थंयसर जातली. गव्हर्नमेंट रिकॉर्डार ती रेव्हेन्यू लँड जाता न्हू. गव्हर्नमेंट रिकॉर्डाचेर न्ही तेजे पुराय सगळे डॉक्युमेंट ही गव्हर्नमेंट लँड आसा. तुमी ते भायली ते सांगतात 72 सर्वे जाला ओके. 72 पयलीं जर आमी लायताले किंवा 72 जर आमी लायताले जाल्यार येवंक जाय आसले. आयज पर्यंत गोंयांत 72 सर्वे जाल्या उपरांत खंयसरूच एक तर ती गव्हर्नमेंट लँड जरी असली जाल्यार ते बाबा तो कसयता म्हणून तेजें नांव येयलें, तो एनक्रोचर म्हणून नांव येयलें, कितें तरी नांव येयलें. बट ह्या खंयसरूच तेजेर नांव ना. थंयचो आमदार विश्वजीत राणे सरकारा वटेन तो IIT फाटल्यान. सर्वे जेन्ना जाल्ली तेन्ना टायम फ्रेम आशिल्लो ऑब्जेक्शन फायल करपाक आनी आपलें नांव करून घेवपाक. आमची बी जमनी जेन्ना आमी सर्वे केल्ल्यो इन दोज डेज वेन आय वॉज जस्ट गॉन आनी तेजे पयलीं बी तेन्ना ते गिव अ टायम लायन. ते टायम लायनान ऑब्जेक्शन खंयच रेकॉर्डार ना. आनी तुमी जे सांगला तांकां की दॅट यू आर रेडी टू रिप्लेस जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोच मुख्यमंत्री ताबडतोब आमी विदीन अ स्पेसिफीक पिरियड नांवां तुमच्या नांवार घालून दितले म्हणून तुमी सांगल्या. म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री तुमच्या गायडन्सा सगळे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गायडन्सा सगळे आमी हे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स म्हणून हांवें मुख्यमंत्री पूर्णपणे सहकार्य केल्लें आसा. लोकांच्या विरोधाक लागून शेय मेळावले IITचे सुवातेर जमनीचे डिमार्केशन आनी राखणे वनत बांदपाचें काम सध्या बंद आसा. मात सरकार आनी आमदार IIT फुडें धुकलूंक तितलेच टायमाक पेटल्यात. IITचे फायदे दाखोवन लोकांक थातारपाचो यत्न केलो, मात लोकांची सध्या तरी तयारी दिसना. शेय मेळावले जावपी IIT कॉम्प्लेक्साक पयल्या पावण्यार 1,500 कोटी रुपया खर्च येतलो म्हूण प्रेझेंटेशनांत दाखयले. 5,000 विद्यार्थी
तातूंत 5% गोंयकार आसतले, 500 फॅकल्टी, 550 नियमीत कामगार, 500 रिसर्च स्टाफ, हाऊसकीपिंग आनी सेक्युरिटी स्टाफात 550 जाण अशी सुमार 10,450 लोकसंख्या कॅम्पसात आसतली. सर्व्हिस स्टाफांत 92 जाण गोंयचे आसतले, 48 शिक्षक आनी 10% गोंयकार आसतले. बिगर शिक्षकी कर्मचाऱ्यां मदीं 50% गोंयकार म्हूण प्रेझेंटेशन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.